दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तां दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम अंतर्जाळा मुखांत यूट्यूब आनी इंटरनेटा मुखांतर तुमकां ते पावता. आनी ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर आमी सर्व सांगता येता सुमया जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान तुमकां हरी एकल्यांक दैवीक लोरेत्री मंदिरांत वस्ती करच्या म्हजें थांव मनादीक बाब अब्राहम डिसोजा म्हजें थावन तुमकां प्रणाम नमन आनी वंदन हांव पाठयतां. हो मागण्याचो वेळ संतीसीम त्रिंदादीक मान करून आमी आरंभ करया. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर देवान आमच्या मागण्याच्या कार्यक्रमाचेर आशिर्वाद घालच्या खातीर आमी गावयां तें गीत जेजू सोम्या जेजू कुर्पादी जेजू सोम्या जेजू. कुर्पादी सोम्या जेजू कुर्पादी सोम्या जेजू कुर्पादी सोम्या जेजू कुर्पादी सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू. सोम्या जेजू दिव्यवाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत वांटेली जावच्या हरी एकल्या तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांची पिडा शिडा तूं गूण कर, तांचे कश्ट हळू कर, तांचे दुखी तांच्या कुडींतावन काण उडय. हर एक तराचे बॅक्टेरिया वायरस पिडा हाडचे तसल्या सक्तेतावन तूं तांकां सुरक्षीत सांबाळ. हर एका तांच्या गरजांनी पाव सर्गुक्त करून तांचेर आशिर्वाद घाल. तांचें दूख संतोशान तूं बदल. तांचो तत्वार तुज्या आशिर्वादांनी नपैस कर आनी भरोवन वम तुमच्या मापान बरी भलायकी सुख संतोष शांती समाधान समृद्धी तांच्या मोगाच्या मनशांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या सर समस्यांक तूं परिहार फावो कर आनी विशेश तरान तुजो दैवीक उजवाड आमचेर फांकय. आमकां वेडो घाल्ल्या खाळो कातावन अंधकारांतावन आमकां निवार. बाबाड तसो उजवाड आमकां दी. सकाळां बोगसून सकाळां लागीं राजी जावन ह्या संवसारांत तुवें दिल्लें मिसांव जारी करूंक समिया जेजूच्या भोव पवित्र वाटेर आमी हरी एकल्यांनी सालाशें कर. विशेश जावन पिडेस्तां बसत प्रायवंतां बसत पिडेस्तांची सेवा करच्या दाक्तेरां नर्सां बसत आनी सगळ्या संवसारभर ह्या कोरोना वायरस ह्या पिडे विरोध खरगा विरोध वावरतल्या हर एकल्यांच्या संरक्षण बसत आनी तांणी करचो वावर सुफळ जावचे बसत आमी भक्तीपणी मागता. समिया जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो तुमी सगळीं कशीं आसात? देव तुमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. देव सदांच ताच्या मोगाच्या वेंगेन तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं म्हण हांव तुमच्या खातीर मागतां. आज आमी नियाळ करया जुआंवचो वांजेल ओळ आवस्वर 8 ओळ 30 आनी 6 गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 8 वर्स 36. जर तर पूत सुडका तुमकां दीस जाल्यार खरी सुडका तुमकां लाभतली. देखून पूत तुमकां सुडका दीस जाल्यार तुमकां खरी सुडका मेळटली. मोगाच्यानो आमकां हर एकल्यांक सुडका जाय, स्वातंत्र्य जाय, स्वराज्य जायजे. आमच्या भारत देशांत सुडकेचो झुजारी जावन आसलो, स्वातंत्र्याचो झुजारी जावन आसलो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हाचे नावार्दीक उलो जावन आसलो. हाचो नावार्दीक उलो जावन आसलो
स्वराज्ಯವೇ ನನ್ನ जन्मसिद्ध हक्कू. स्वराज्य मुझे जन्माचो अधिकार, जन्माचो हक्क. स्वराज्य, स्वातंत्र्य, फ्रीडम कम्स विथ होप. बरोवशा सांगता स्वातंत्र्य आनी सुटका येता. आमकां स्वराज्य मेळ्ळें तर आमकां समृद्धी मेळटली, आमकां संतोष मेळटलो, आमकां आनंद मेळटलो, आमकां हर एक सवलत्यो मेळटल्यो आनी आमी आशिल्लें आमकां जें कितें फायद्याचें सगळें आमकां मेळटलें. म्हणल्यार बरोवशान बरो न्हू, स्वराज्य खातीर, फ्रिडमा खातीर, सुटके खातीर भारत देश झुजलो आनी भारत देशाक सुटका स्वातंत्र्य मेळ्ळीच आमी चिंतलें जें कितें आमकां फायद्याचें तें सगळें मेळटलें म्हणून. पूण आमी जाणाव सबार फावटी जें कितें आमी भरवसता तें आमकां सुटके सांगता, स्वातंत्र्य सांगता, फ्रिडमा सांगता मेळना. हाका कारण कितें जावयेत म्हणलें मोगाचें न्हू. आज आमी थोडो वेळ नियाळ करया. एका राजकीय पार्टीन थोड्या वर्सां पयलें म्हळें, तुमकां बरे दीस येतले, अच्छे दिन आएंगे. जर तर आमी अधिकारार आयल्यार तुमच्या अकावंटांत 15 लाख रुपये पडटले. असलो एक बरोवसो दीत आसतना लोकांनी व्हडा भरवशान भरोवन तांकां वोट दिलो आनी ते जिखले. आनी आतां तांच्या अकावंटाक 15 लाख आयल्यात की ना आमी नेणाव. तांणी अकावंट ओपन केल्या उपरांत हर एका वर्सा SMS धाडच्या खातीर आनी तांच्या डेबीट कार्ड, क्रेडीट कार्ड आनी इतर खर्चा खातीर तांच्या अकावंटांतले पयशे उणे जाता शिवाय तांकां खंयच्या तरान पयशे मेळना. ताचो अर्थ कितें? स्वातंत्र्य आमी म्हणटा आसतना थोडे संगती मोगाचे न्हू आमकां विंचून काडूंक जायना. स्वातंत्र्य म्हणटना विंचोवणेचें हक्क म्हणून आसता. विंचोवणी म्हळ्यार द फ्रिडम ऑफ चॉयस. थोडे संगती आमकां विंचोवंक जायना. आमी केदाळा जल्मोवचें, कोण आमचे आवय बापूय, खंयच्या जाग्यार आमी जल्मोवचें, कसले एका परिसरांत आमी जल्मोवचें, हें मोगाचें न्हू विंचचे हक्क म्हाका आनी तुका ना. मात्र न्ही दुसरें, म्हज्या जिवितांत, तुज्या जिवितांत थोडे संगती विंचचे हक्क म्हाका तुका आसा जाल्यार हांवें जें कितें विंचलां ताचो परिणाम आनी ताचो प्रभाव ताचेरय म्हाका तुका हक्क या अधिकार ना. देखून आमी जेजू म्हणटा, जो हांव सुवांजेला 8वा वर्सर 30 आनी 4 वळ, जो कोण पातक करता तो पातकाचो गुलाम, जो कोण पातक करता तो पातकाचो गुलाम. म्हणजे जें कितें आमी विंचता स्वातंत्र्यान, सुटकेच्या त्या अधिकारान वा स्वराज्याच्या अधिकारान जें कितें आमी विंचता, हाका एक दाखलो जावन आमी समिया जेजूच्या जिवितांतच समजून घेता. मातेवाच्या वांजेलांत 4थ्या वर्सरान 5व्या वळींत गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 5 ऑनवर्ड्स देवसार सैतान समिया जेजूक त्या देवाळाच्या तोरी वयर आपण व्हरून गेलो आनी म्हणालो, हांगात हांव तूं उडी मार. जर तर तूं उडी मारताय सगळो लोक तुका पळयतलो आनी लोक थाळयो भेटतलो आनी तूं महान अजापवंत व्यक्ती, वरती सकत असलो व्यक्ती, तो देण्यावंत व्यक्ती म्हणून तुका प्रशंसा दितलो. तेन्ना समिया जेजून कितें जबाब दिली त्या देवसरा सैतानाक? सर्वेस्परा देवाची परीक्षा तूं करिनाका. पवित्र पुस्तकान बरोवन घाला, सर्वेस्पर देवाची परीक्षा तूं करिनाका. म्हणजे जर तर तूं हांगा चावन जाल्यार उठताय तूं, देव तुका राखोंक पुरो, वा देव तुका राखना जाल्यार पडोवन थंयसर हात पांय मोडोवंक पुरो, या तुजो जीव वचोंक पुरो, जीवघात केल्ल्या बरी जावंक पुरो. म्हणजे उठची स्वातंत्र्य तुका आसा. उठल्या उपरांत कितें जाय जंय थंयसर म्हणलें जातलें, म्हणलें प्रभावाचेर तुका अधिकार या तुका थंयसर तें विंचचें तसलें स्वातंत्र्य या स्वराज्य तुका ना. सोरो पियेत म्हणलो तो अधिकार तुका आसा. सोरो पियेल्या उपरांत तुजें लिवर पाड जायनासतना उरा जाय म्हणलें तसलें विंचवण करचो अधिकार तुका ना. ल्हान आसतना तुवें म्हणजे म्हाका न्हिदाचें हांव इस्काला वचना, हांव शिकना, हांव शिकल्यार चड मार्क्स काडिना, मास्टरां टिचरांक आयकना, हांव विधेय जायना, हांव कोणेन सांगलें आयकना म्हणल्यार तसलो
विंसवण करचो अधिकार तुका आसा, पूण उपरांत ताच्या प्रभावाचेर तुका विंसवण करचो अधिकार ना. उपरांत परिक्षेंत उणें मार्क्स मेळ्ळे, तुका मान गौरव ना समाजीत, तुका बरें काम मेळना, आनी काम मेळ्ळ्यार तें काम करूंक तुका साध्य जायना, आनी कामा वरवीं जायते प्रोडक्टिविटी सारकें जायना, कामांत हांव तुका काडटलें, आनी उपरांत तुवें हेरां लागीं भीक मागचें पडटलें, हेरांच्या पयशांनी तुवें जियेचें पडटलें, लोक हल्क करतलो तुका, वेळार काज जायचें म्हणटा आसतना तुका पयलीं सैरीक मेळची ना, आनी उपरांत चोरीचें पडटलें, लुटीचें पडटलें, आनी उपरांत जैला वचचें पडटलें, अपराधी जातलोय, आनी कानुनांत धांवन वचचें पडटलें. अशें तुज्या जिवितांत जायते संगती येवंक साध्य आसात. देखून तुवें तुज्या जिवितांत तुजी सुडका, तुजी सोडवण, तुजें स्वराज्य म्हळ्यार केवल तुका जाय आसलें विंसचें म्हळ्यार तुवें विंसिचें जें कितें तुज्या फायद्याक पडटा. द ट्रू फ्रीडम consists in choosing what is beneficial for you all the time in your life and especially in the future. तुका विंसूंक अधिकार आसा म्हणून कितेंय तुवें विंसचें न्ही, बगार जें कितें तुज्या जिवितांत फायद्याक पडटा, आनी अशें चिंतता आसतना जें कितें म्हज्या तुज्या जिवितांत सासणाक फायद्याक पडटा तसली विंसवण हांवें तुवें करीची. जॉबाच्या बुकांत आमी वाचता, जॉबान ताच्या जिवितांत सगळें होगडायलें. चिंता जॉब एक ग्रेस्त मनीस, आनी पळयत पुस्तक आमकां वाचूंक मेळटा. त्या गांवांतलो अधिक ग्रेस्त मनीस तो. ताका बरी बायल आसली, 10 जाणां भुरगीं आसलीं, 7 जाण पूत, 3 जाण धुवो, आनी सुनो, जावंय, नात्रां, व्हड तांचें कुटुंब. जायती ग्रेस्तकाय, शेतां भाटां आनी त्या काळाचें भांगार धिरवें रुपें ताचे लागीं आसलें. पूण एक दिसा सगळें ताणें होगडायलें. घडये भितर तो निर्गतीक जालो, दुर्बळ जालो, दळदिरो जालो. त्या दाडा ताका विंसवण करी येत आसली. कसली विंसवणी? ताणें देवाक शिराप घाली येत आसलें, ह्या जिवितांत निरादेस्पर जावं येत आसलें. पूण ताणें कितें म्हळें? जॉबाचो बूक पयला वसर 20 आनी 1 वळ. देवान दिलें, देवान वेलें, हरसिल्लें जावं सुमयाचें नांव. देवान दिलें, देवान वेलें, हरसिल्लें जावं सुमयाचें नांव. विण गो हांव ह्या संवसारांत आयिल्लो, रित्या हातांनी हांव पाटी वेतलो. जॉबान एक खरी बरी विंसवण केली. देवाचेरच पात येतलो, देवाचेरच विश्वास दवरतलो, देवा सांगताच जियेतलो. ताच्या जिविताच्या अधिक संकश्टाच्या वेळार ताणें म्हळें, जॉबाचो बूक 19 20 आनी 5 वळ. जॉब चॅप्टर 19 वर्स 25. पूण म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा, आनी तो शेवटी पृथ्वेचेर उबो रावतलो. आमच्या कोरोना व्हायरस खरगा वेळार मोगाचें न्हू, आमकां कितल्या एका अपुर्वेचें अर्थभरीत उतर. जॉब पात्रियार्क निराश जालो ना, देदेस्पर जालो ना. तो म्हणटा, म्हजो सर्वेस्पर देव जिवंत आसा. कोरोना व्हायरसाच्या खरगा वेळार चड आनी चड मरणां जाता आसतना, चड आनी चड लोक आस्पत्रे वेता आसतना, आस्पत्रेंत बेड्डान आसल्या वेळार, थंयसर ऑक्सिजन खाली जाल्ल्या वेळार, ह्या राजकीय फुडाऱ्यांनी थंयसर स्वार्थ केल्लो पळयता आसतना, ह्या जायत्या स्वार्थी लोकांनी वखदां सयत विकिल्लें पळयता आसतना, मरण पावली मोडी त्या न्हंयत वळोन आयिल्लें म्हळ्यार आयकत आसतना, आनी थोडी मोडी वयर वयरच पुरल्यांत, रेवेरच पुरल्यांत, ती रेव वाऱ्यार उबोन वता आसतना मन जाती ती मोडी घातात. असले सगळे परिस्थिती. आनी सबार जाग्यार वॅक्सीन म्हणून वॅक्सीन न्ही नकली वॅक्सीन दिलां. आनी चड आनी चड ह्या कोरोना व्हायरसाचे लारां म्हणजे सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव येवचे आसा. चड आर्थीक दुस्थिती येवची आसा म्हणटा आसतना म्हाका हांवें आनी तुवें निराश जावन एक निर्धार घेवयेत, वा सोमयाचेर हांवें आनी तुवें बरवसो दवरयेत. म्हजो सर्वेस्पर देव जिवंत आसा म्हण हांव जाणा, शेवटी तो पृथ्वेचेर उबो रावतलो. अकरेक देवाची मांडवळ जारी जातली, देवाची येवजण पंथा पावतली. देवान म्हजे खातीर तुजे खातीर गेल्ले भांगराचे येवजण्यो पंथा पावतले. ह्या बरवशान फातयेन हांवें आनी तुवें जियोवचें. रामाघरां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 5व्या वळीर सांत पावला मुखांत्र देवाचें उतर म्हणटा, असलो बरवसो आमकां केदींच निराशी करिना. ताच्या बदलाक आमकां देणें कसो दिला त्या पवित्र आत्म्याद्वारी देवाचो मोग आमच्या काळजांत भरोवन वमतांच्या मापान वतला. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मो देवान मोगाचें न्हू आमकां एक देणें कसो दिला. त्या पवित्र आत्म्यान भरोवन अभिषिक्त जाल्ल्या वेळार
स्वातंत्र्य असो, स्वराज्य असो, फ्रीडम असो, नीज अर्थ हांव आनी तूं जाणा जाता. नीज अर्थ बरवसो हांवें आनी तुवें दवरसो. हेब्रेकारांक बरयल्या पत्रांत पयल्या वसरांत पयल्या वडीर भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार आमी भरवोसन आसा त्या संगती विशांत आमकां आसा तो थारो. दोळ्यांक दिसना त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. आमी भरवोसन आसा. कितें आमी भरवोसन आसा? सर्वेस्पर देवाक आमच्या जिवितांत एक येवजण आसा. ह्या कोरोना व्हायरस खर्गा वेळार देव आमकां खर्ग धाडिना. मनशा कुळाच्या पातका वरवीं, मनशा कुळाच्या सुगी वरवीं वा देंवसराच्या सैतानाच्या त्या कुतंत्र्या वरवीं हें खर्ग आयलां तें खरें. पूण सर्वेस्पर देव हें खर्गी आमच्या बऱ्याक पडाशें करतलो. ह्या द्वारी आमची परिक्षा जाता. ह्या द्वारी देव ताची मांडा वळपांत आपोवयता. जे कितें आमच्या दोळ्यांनी पळोवना, जे कितें आमच्या कानांनी आमी आयकोना, जे कितें आमच्या काळजांत त्या दोळ पर्यंत रिगोंक ना, आमी नियाळो ना, आमी आलोचन करूं ना, तसले वर्त्य संगती देवान म्हजे खातीर तुजे खातीर थंयसर तयार करून दवरल्यात. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र हावसर 2:9 1 Corinthians chapter 2:9. वय मोगाचें ना असलो बरो असो आमकां निराशी करिना. ताच्या बदलाक देवाचो मोग आमच्या काळजांत भरोन ओमताच्या मापान देव वत्ता त्या पवित्र आत्म्या उदेशी. देखून देवाच्या भुरग्यांनी कितें करीत? हेब्रेकारांक बरयलें पत्र अवसर 11:6 म्हणटा, देवाच्या भुरग्यांनी देव आसा म्हणून सत मानीचय आनी देवाक लागीं सरतल्यांक देव भरपूर आशिर्वादां घालतलो म्हणून सत मानीचय. देव आसा भावार्थ दवरतल्यांनी देव आसा, खरेपणी देव आसा. दोळ्यांक तो दिसना पूण देवाक आमी निरंतर दिसन आसा. देव आमच्या जिवितांत वावरता. देखून आमच्या जिवितांत स्वराज्य, स्वातंत्र्य, सुटका म्हळ्यार आमी देवाचेर भरवोसो पाती आनी विस्वास दवरचो. हांवें मॅनेजमेंटांत ग्रॅज्युएशन केलें आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी थंयसर मॅनेजमेंटांत आमी शिकोवन आसतना थंयसर सबार फावटी आमकां शिकोवचें जावन आसा. तुमच्या जिवितांत स्पश्ट तरान तुमचे उद्देश, तुमचे शेवट ह्या तुमच्या जिवितांत येवजणे आसा जाय. वय तुज्या म्हज्या जिवितांत येवजणे आसा जाय. कितें जावन आसात? वय ल्हान आसतना भुरग्यांक विचारल्या दक्षिण भुरगीं म्हणटात म्हाका एक डाक्टर जाय जे, या नर्स जाय जे, इंजिनियर जाय जे, एरोनॉट इंजिनियर जाय जे, कॉस्मॉलॉजी शिका जाय, आनी कितें पायलट जाय जाय, आनी MLA जाय जाय. जायत्या तरांची येवजणे आसतात, शेवट आसतात, जिवितांत उद्देश आसतात. वय ह्या सर उद्देशा मदें हांवें देवाचेर पातयेवन विस्वास दवरून हांवें हे सगळे येवजणे घालीसी. देवाचे आशिर्वाद म्हज्या जिवितांत आसल्यार ह्या सर येवजण्यांनी हांव सुफळ जाता. आनी म्हज्या जिवितांत दे शूड बी रियलिस्टीक गोल्स, अनरियलिस्टीक न्ही. कित्याक आतां दुसरें संगत, स्ट्रॅटेजीक प्लॅनिंग. हांवें केवल एक डाक्टर जाता म्हूण सांगल्यार पावना. त्या प्रमाणे हांवें न्हीद काडून शिका जाय, TV पळयनासतना शिका जाय, गरजे भायर वेळ पाड करिनासतना शिका जाय. चड आनी चड संगती जाणा जावंक हांवें प्रयत्न करचे आसल्या हातूंत हांवें सायन्सांत आनी मॅथ्सांत चड मार्क्स काडूंक प्रयत्न करचे. ताचे खातीर हांवें चड ट्युशन काडून घेवचें आनी चड म्हज्या जिवितांत शिस्त आसा जाय. वेळार हांवें मागा जाय, मागणें करी जाय, वेळार हांवें न्हिता जाय, वेळार हांवें उठा जाय. म्हज्या जिवितांत शिस्त आसा जाय. त्याच रितीन दुसरे कसलेय उद्देश आसात आमच्या पंथा पावयचे जाल्यार आमचें तें प्लॅनिंग आसा जाय. कांयच प्लॅन ना जाल्यार जायना. 10 बोटां जरयल्यार 5 हातांनी जेवयेत म्हूण आमच्या मालगड्यांनी सांगलां. यू मस्ट वर्क हार्ड टू फुलफील दोज गोल्स इन युअर लायफ, टू रियलायज दोज गोल्स इन युअर लायफ. आनी तिसरें जावन आसा पॅराडॉक्स ऑफ फियर अँड फेथ. आमच्या जिवितांत भिरांती आसता. कोरोना व्हायरस येता आसतना म्हाका आमकां भिरांत आसता. ती भिरांत गरजेची. कोरोना व्हायरस म्हाका येवन नजो, ती पिडा येवन नजो तर हांवें मास्क घाली जाय, सॅनिटायझर यूज करी जाय, कोणाक हांवें अंतर राखा जाय, म्हणजे डिस्टन्स मेंटेन करी जाय. आनी केदाळे हांवें उदकांत न्हाय जाय, उदक पिये जाय, आनी ते स्टीम काडून घे जाय. जें कितें करूंक आसा तें करी जाय. इल्ली भिरांत गरजेची. पूण असाधारण भिरांत आसूं नजो. जर तर एक सोरोप आसा थंयसर हांवें कितें करचें, जागृत करी जाय. पूण सोरोप आयला म्हणून हांवें धांवून वचून भियान कांपोवन वचो. हांगासर एकल्या पाद्र्यापाक हांवें हाडून दवरलो, मँगलोरांत तो शिकोवन आसा, वरीस असो पाद्र्या. ताका सदां न्हीद ताप येवचो राती सारकी न्हीद पडना. केदाळे ताणें चिंतचें ताका कोवीड पिडा आयल्या म्हणून. आस्पत्री वचून टेस्ट करतना पिडा ना. अकरेक हांवें ताका वचून आपण हांगासर रावयलो आनी हांगासर एका दाक्तरा दाखयलें. दाक्तरान ताची तपासणी केल्या उपरांत दाक्तरान ताका एकच म्हळें, तूं भियेलाय,
तूं कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं भियेलाय तुजे आवय बापाय तुज्या मोगाची मनशां सगळीं थंयसर वरिसान पयस आसात देखून तूं भियेलाय देखून तुका रातीक ताप येता तुका कसलीच पिडा ना अशें डाक्टरान 2-3 फावटी कावन्सिलींग करून ताका स्पश्ट केल्ल्या वेळार परीक्षा केल्ल्या वेळार रगत आनी सगळें तपासणी करून ताका पिडा ना म्हूण स्पश्ट केल्ल्या वेळार चवकास तो बरो जालो 1 म्हयनो हांगासर रावलो आतां तो बरो जावन फाटीं गेला ताजें शिकप तो मुंदरसून आसा मंगळुरान पळय मोगाचें आमचें तें असाधारण भिरांत आसून आसूं कित्याक देव आमचेर आशिर्वाद घालतना आमची भिरांत पयस करता आमी भावार्थांत आमी जें कितें येवजिलां तें करूंक मुखार सरता ही जावन आसा स्वातंत्र्य नीज स्वराज्य आनी चवथें जावन आसा इंटग्रिटी ऑफ फेथ म्हणजे मोगाचें आमी एक दीस मात्र देवा सांगाता करसिल्यार पावना आमच्या जिवितांत हर एक दीस हप्त्याचे हर एक वरां हर एक घडी थोड्या वर्सां पयलें हांगासर एका गांवांत जायती चोरी जाताली तें चोरी जाताली कोण म्हूण कळनातलें आनी त्या वेळार तांणी कितें केलें तांणी एका घरच्यांनी तांणी CCTV कॅमेरा घालून दवरली आनी उपरांत तो चोर सांपडटा आसतना सगळ्यांक अजाप पुलिसांनी ते CCTV कॅमेरा पळोवन त्या चोराक धरलें तो गांवचो एक प्लंबर कोणाच्या घरांत उदक लीक जाता पायपांत या पंप पाड जाता ताका आपोवचें तो त्या घरांत येवन तें घरांची मनशां त्या वेळार न्हिदतात दनपारां म्हणून तो बरें करून समजता आनी ते दनपारां विशय घेवच्या वेळार तो तेणें येता प्लंबींग करच्या निबान घरा भितर येवन चोरी करता म्हणजे मोगाचें CCTV कॅमेरांत सगळें रेकॉर्ड जाता नाजाल्यार तो बरो व्यक्ती सगळां ताजेर बाती येताली मोगाचें न्हू आमी बरे व्यक्ती गी 26 वरां जर TV CCTV कॅमेरा हर एका जाग्यार आमच्या बेडरुमांत आमच्या सेसारा आमी रानांत आसतना आमी खंय एकसुऱ्या जाग्यार आसतना आमच्या टॉयलेटांत आसतना हर एक कडेन आमच्या जिविताचे CCTV कॅमेरा आसा म्हण चिंत्या गूगल सर्च आसा म्हण चिंत्या तूं इंटरनेटार वचून कितें सर्च करता सगळीं आसतना या कोणी नासतना तुज्या जिवितांत तें प्रामाणीकपण आसा गी तें सत्यपण आसा गी तेन्ना तूं देवाचे आशिर्वाद जावन घेताय आनी आमच्या जिवितांत म्हाका बरें बेळें आमी लुवाचें जाल्यार बरें भी आमी वंपी जाय ताका म्हणटात डिसर्नमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चड पयशे जोडिचे जाल्यार चड आमी इन्वेस्ट करीत जाय जायते बेळे जाय जाल्यार जायते वंपी जाय जायते लाभ जाय जाल्यार जायते पयशे रिस्क करून आमी बिजनेसाक घाली जाय त्याच रितीन जर तर तुज्या जिवितांत वर्तें स्वातंत्र्य तुवें जोडिचें जाल्यार वर्त्या तरान तुजें जिवीत इन्वेस्ट करी जाय देवाचेर बरोबर सजोरी जाय देवाचेर पातयेणी दवरी जाय आनी देवाच्या उतरां प्रकार तुवें विसवणी करी जाय तुज्या रक्तामासाच्या वंदवण्या प्रमाणे तुवें विसवणी करच्यो न्ही तेन्ना तूं देवाची विस्नार वर्ती आशिर्वादां तुज्या जिवितांत तूं जोड घेवंक तूं शकताय रामागारां बरयलें पत्र 10:11 बोल म्हणटा जो कोण देवाचेर विस्वास दवरता तो केदींच लजेक पडचो ना दोज हू ट्रस्ट इन गॉड विल नेवर बी पुट टू शेम तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया आज देवान दिल्लो संदेश आमी नियाळ करया वय सर्वेस्पर देवा तूं आमच्या जिवितांत आमकां स्वातंत्र्य दिताय सुडका दिताय स्वराज्य आमकां दिताय तुज्याच सुरपाय आसो तुज्याच सारकें जावन रस लाय तर आमकां तुवें विंसवण करचें तसलें स्वातंत्र्य दिलाय तर बापा पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका आमी खरेपणी सस्नाच्या सस्नाक आमकां फायद्याक पडचे तसले संगती आमी विंसून काडूंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर तुज्या आशिर्वादान बेसावान सदांच तुज्या हाजेरपण आमी अनुभव करीत कर आमकां बरी भलायकी दी समिया जेजूच्या भोव पवित्र नांवान हांव हुकूम घालता हर एक पिडा हर एक खर्ग हर एक अनवरां हर एक समस्ये हर एक तत्वार देवाच्या भुरग्यांक सण वचून दी देवसराच्या सैतानाचे पाताळाचे सगत समिया जेजूच्या कुर्साच्या पांयां तळ भस्मन घोबर जावन वचून दी सर्गींचे बापा तुज्या आशिर्वादान तुजी भुरगीं सदांच उजवाडान चलोवन दी पवित्रपणान चलोवन दी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाक चलोवन दी तांचें जिवीत हर एका तरान तुका महिमा हाडचें तसलें जिवीत जावन दी बापा पिडेस्तांक गूण कर कश्ट जाल्यांचे कश्ट हळू कर रिणांत आसल्यांचे रीण फारीक करून तांकां फोव कर हर एका आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी तूं तांकां निटय समिया जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान हें मागणें हांव करतां आमेन ह्या घडये बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया आशिर्वादा खातीर आमी मागया जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता
पातकां म्हजी भोगशिता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पिडा म्हजी गूण करता जेजू 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 जिणयेन कांगाल जाताना खंती दुखेन बोडटाना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उडयना जिणयेन कांगाल जाताना खंती दुखेन बोडटाना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उडयना जेजू 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 सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परतून आमी सांगता पर्यंत सर्वेस्पर देव तुमकां सुरक्षीत दवरूं समृद्धेन आशिर्वादीत करूं आमेन. दिव्यवाणी